पंढरीनाथ महाराज की जय. हरे श्रीनिवासा. दोन्हीचे दिसाचे एपिसोडाक भजनेचे आम्ही तयार जावन आयल्या ती. आर्ता विषण्णा हशितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति. म्हणून विष्णु सहस्रनामातू एक प्रार्थना परमात्माले पुरा विष्णु सहस्रनाम म्हणजे तरी ताजे महत्व कसले म्हणल्यार विचार येतना हे श्लोक येता कसले आर्त जल्ले आनी एक नमन्याचे एक खिन्न जल्लें मन. खिन्न म्हळ्यार डिप्रेशनाक गेलें तसलें मन. शिथिलाश्च भीता म्हळ्यार ब्रेक डावन जालें तसलें मनाक भंय बसून आशिल्लें तसलें आनी विंगड विंगड रोगांत बुड्डून आशिल्लें वर्तमान काळांत तसल्यान पुरा एक नारायण स्मरण मात्र केल्लें म्हणून जाल्यार तो हें पुरा दुख्खातून भायर येता म्हणून विष्णु सहस्रनाम सांगता. अर्थात नारायण स्मरण अर्थात भजनेक कसलेक महत्व विष्णु सहस्रनामा दिल्लेलें आसा. भगवद्गीतेत परमात्मान कसले दिल्लेलें आसा म्हणल्यार विचार आमकां कळटा. ताजे खातीर हें भजन सम्राट विंगड विंगड भजना मंडळीच्यान येवन तांगेल जाल्ले एक क्रमारी तांतांनी चंद करून म्हणू परमात्माक मात्र न्हय परमात्माले मोगाचे प्रत्येक भक्तांक आयकश करून तन्मूलक तांगेल आनंद परमात्माक पावच तसले एक प्रयत्न हें भजन सम्राट. आजी हें दोन्ही दिसाचे कार्यक्रमांतू आमगेल मुखारी SLV महिला भजना मंडळी ब्रह्मावर हांणी आतां प्रस्तुत करता ती भजन तुमगेल मुखारी सगळ्यांनी आमी आयकुया. परमात्माले वैरी मन दवरन आयकुया तांगेल भजन आयकुया आनी धन्य जावया.
जगन्मोहन
चंद जल तुमगेल भजन तुमगेल भजने बगे आमगेले मुंबईचे राघवेंद्र मल्ल्या रागण्णा कसं म्हणतात हे म्हणून पळया. अति सुंदर. तुमकां पळयतना हिंदीचे एक वाक्य उडगास येता. प्रतिमा में भगवान हो या न हो. प्रतिमा म्हळ्यार मूर्ती. प्रतिमा में भगवान हो ना हो मगर प्रतिमा में भगवान जरूर होता है. काही प्रति एक आवसून ते एक देव म्हूण आसता म्हणून तशी म्हाका आजी दिसली तुमकां पळयतना. तुमी तुमगेले संवसाराचे ओत्तड कसले आसल्यार एक पटी ब्रह्मावरान तो सोणो हांगा ता येवनो त्या एक भजन सादर करचें म्हणटाना भारी खुशी भारी लायक जालें. आनी एक कसले म्हळ्यार कळटा कॉम्बिनेशन कितलें लायक जालें. ताळ आसो तबलो आसो हार्मोनियम आसो पुराय एकदम म्हळ्यार बरोवन दिला म्हणजे खंय स्टॉप खंय स्टार्ट करेक्ट कळटा. मनशान ड्रायव्हर रोज म्हळ्यार डेली रस्त्यार वताना खंय खंय स्पीड ब्रेकर आनी पुरो आसता कळटा खंय तशीची एकदम करेक्ट जाला भारी खुशीची. व्हरलेले कसल म्हळ्यार हांव हांगा जजमेंटा बशिल्लो न्ही खुशी जालेले अशी विचार सांगू बशिलो व्हरलेले आमगेले सांगता ती. धन्यवाद भारी लायक जालें म्हाका. मस्त खुश जालेलो एक विचार कसो म्हळ्यार आजी तुमगेल भजनेन तूं रागणान सांगलें तुमगेल सकाळ भितरी देव दिसता म्हणून वय. एक विचार कसो म्हळ्यार तुमी आयल रीती आनी एक शिस्त ड्रेसान सुद्दां एक शिस्त त्या शिस्त जाव का आमकां आमगेलो उद्देश कसले भजन सम्राटाचे म्हळ्यार भजन एक कसले एक शिस्त जाव का स्वाम्यान सांगचे तेच भजन एक शिस्त नाकवे आमी देवाल खातीर म्हणचें म्हण देवान आयकूं का म्हणल्यार वय न्हय ताका जाल्यार खुशी जाव का न्हय. आमकां पळयतना ताका खुशी जाव का म्हणल्यार वय न्हय. आमी चंद एक लेकारी ड्रेस करून तागेल मुखार म्हणटना एक मनान म्हणटात म्हळ्यार परमात्मा दिसता न्हय. एक लेका ड्रेस म्हूण म्हळ्यार एक लेका मन म्हळ्यार अर्थ न्हय भितर वयले. तशी अनेक मस्त खुशी जाल्यार कसं म्हूण म्हळ्यार तारतम्य तुमी अत्यंत सुंदर जावन केला. तारतम्य अद्भुत जावन केलेलं आसा. तुमगेले समया भितर तुमी जाल तितलें केलो पदाची एक चरण उणी केले टायमा खातीर. तशें जमीत हांव ताजे बगे कसलेंय सांगना तुमी कसले कट्ट केले म्हण निमगे नांव म्हाका अर्थ जाता. जाल्यार तुमी अशी भजन म्हणटना भायर खंयचीय दासांक गेले भजन म्हणटना चरण कट्ट करूं नाकात. हांगा ओके कित्याक म्हणल्यार हांगा समय उण आसा जाल तितली म्हणका म्हण तुमी हनुमंताला थंय आयल्यात. हनुमंत म्हळ्यार कोण म्हळ्यार आमकां परमात्मा दाखोवचे तसले मध्वाचार्य भीमू आनी हनुमंत थंय थंय येवन पावल्यात. आनी मुखा वयल भजना मंडळीचे आमकां परमात्मा दाखोवचे प्रयत्न करताले म्हण हांव लेखता. कित्याक म्हळ्यार ही हनुमंतानाची वाट तुमी हनुमंताला ताय हाण सोडला आमकां अर्थात गुरूला ताय हाण सोडला. फस्ट तुमी म्हळ्यार गुरू विना गुलाम नागवत नाका तोच तो हनुमंत तेच आमगेले स्वामी आमकां देवा दाखोवता तसले. गुरू विना गुलाम म्हणलें ताजे मागीर गजमुखने सिद्धिदायकने शरणू म्हणलें. एक 2-4 विचारान तूं साहित्यान तूं स्वल्पनी गमन दिल्यार चांगशें दिसता म्हाका. म्हळ्यार चुकी म्हण न्हय गजचर्मांबर न्हय गजचर्मांबर ना हरना कसो लेख कंडे गजचर्मांबर कंडे म्हळ्यार तशें जाल्यार कंडे कोण गजचर्मांबर कोण विंगड जालें न्हय. कंडे करुणानिधिया म्हूण आमी सांगतना कोणा पळयलें गजचर्मांबर ना. हस्ते चर्म धारण केलेले तसले शिवा पळयले म्हूण सांगता तशें. हरना हरणे म्हण मारी शिवा हांव शिवा पळयले म्हूण ताकाच पळयलें म्हूण तागे लागीं सांगची बाय. आतां तुका पळयलें म्हूण सांगचे प्रश्न विंगड बट असल विचारांचो साहित्यांचो आनी शरणेंबे वाणी तांतू लास्ट लायन कसं म्हणाल तुमी सोदर सोसे हां पुरंदर विठ्ठलन हां सोदर सोसे हां
सोसे ये शरणेंबे सोसे या म्हळ्यार कांय चूक जायना सोसे ये म्हळ्यार चड अर्थ इथं म्हळ्यार तिका आमा तुका शरणू म्हणच्याक तिका शरणू तुका म्हळ्यार जाता म्हळ्यार हें साहित्याचे विचार मात्र हांव सांगिल्ले भजन मात्र तुमगेले भक्ती की श्रुती की ताळ की हार्मोनियम की तबल की कितले जाय तितले आशिल्ले गलाट नातील चंद भजन इताक सांगता म्हळ्यार भजन हेंतू आमी मस्त वेळा कसं जाता म्हळ्यार साहित्य निपता आनी तबल्याचे शब्द चड आयकता हार्मोनियमाचे कसं करता म्हळ्यार मुखार वतात ते पुरा जेतना भजन आयकतल्याक एक मस्त जन दोळ धांपून आयकतले आसता तसल्यांक एक अद्भुत जालेले एक तांगेले मनाक मेळका म्हण जाल्यार तेन्ना अशी इतले इन्स्ट्रुमेंट आसून साहित्य प्रधान जावन भाव प्रधान जावन आजी तुमी म्हणला भाव प्रधान जावन म्हाका मस्त खोशी जाला आजी देव तुमकां सगळ्यांक चांग आरोग्य दिवन निरंतर काल तुमगेलें भजन जन आपावो लोक आपावो सगळे जगत्यार पावो म्हूण हांव तुमकां देवा लागीं मागता तुमगेले केन्नाय आमी केन्नाय परमात्मा लागीं मागोस सगळे आमगेले भजक वृंदाक एक शुभ दी देवा तांगेले मनाक संतोष दी तांकां आरोग्य दी म्हूण मागोस तशी तुमकांय ताजी वटू मेळोवन घेवन मागता ती बरें जावो आज म्हगेलो वटू हांगा मुकुंद पै गंगोळी गिरीश नागेश प्रभू मंगळूर तशीच राघवेंद्र मल्ल्या मुंबई हांनी आसा ती आमी कोणूय जज्जस न्हय त्या म्हळ्यार आमी म्हणलेलें भजन समस्की ना म्हणून जज्ज करूं ताका मात्र साध्य आमी कसं तुमकां कन्वे करचें कसं म्हळ्यार अशी म्हळ्यार आनी खंय चंद करूं येता तशी म्हळ्यार आनी खंय चंद तेव्हा म्हाका गोच म्हूण न्हय त्या परमात्मान कसं की त्या टायमार अशी सांग रे म्हणून तो सांगता पळय प्रेरण दिता ताचे प्रकार सांगचे तितल्याची बरें जावो आम्ही लक्ष्मी व्यंकटरमण महिला भजना मंडळी ब्रह्मवरदूक आयलेले आमगेले भजना मंडळी सूर जावन 9 वर्स जाले एक सानार उपर सूर गेलेली आज हे भजन सम्राट मेळत म्हणून आमकां भजन सांगू अवकाश दिलेले भारी खूश जाली तांणी दिल्लेले कमेंट्स आनी आयकून आमकां भारी खूश जाली आनी सगळ्यान भजन वच्चा म्हूण तितली खूश जाली आमकां आज आयलेली भारी खूश जाली हें एक अवकाश आमी केन्ना विसरनात नायक मम्माल कमेंट्स आयकून आमकां भारी खूश जालें आनी आमी भजन एक आणखी इम्प्रूवमेंट्स करून आनी 4 कडेन वच्चा म्हळ्यार धैर्य आजी देवान दिल्लें आमकां धन्यवाद आयचे एपिसोडांत SLV महिला भजना मंडळी हांगेले एक अद्भुत जालेले भाव परिपूर्ण जालेले एक भजन तुमी आयकले वपास आनी फाय मेळया आनी एक भजना मंडळी वटू ते धरताय आमी तुमी देवाले नामस्मरण करता आशा